सरकार जे कितें करता ते लोकांचे हित मतीत घेवन करतात। लोकांनी सरकाराकडेन वचून आपले प्रस्न आनी हुस्क्या विशीं उक्तेपणान उलोवपाक जाय। चर्चा करून समस्या सोडोवपाक मेळटा अशें उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायक हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें। पळयात। हे काही आसा म्हणजे एक धोरण जें आसा सामकें सांगपाचें म्हणल्यार सरकार जें कितें करता तें लोकांचो सगळो हरीभजन विचार करूनच करता। तांचें कितें म्हणणें आसा हें सगळें करचे पयलीं तांणी सरकारा कडेन येवचें उलोवचें तांची कितें अडचणी आसात। कारण काही म्हणटा सरकाराक 100% बरोबर आसतलो ना अशें तेन्ना कन्वर्सेशन जातलें डिस्कशन जातलें तेन्ना कितें बरोबर चुकीचे विशय आहा ते समोर येतले आनी म्हणून एकदम जो प्रोजेक्ट आहा ताका विरोध करप विरोध करूंकच जाय। विरोधा खातीर विरोध आसूं न्हय ही सरकाराची भुमिका आसा आनी म्हणून कोण आंदोलनात बसला तोच खरो हें केन्ना करतले तेन्ना ते डिस्कशनाक येतले उलयतले आनी जें कितें तातूंत बरें निश्पन्न जातलें। सरकार खंयच्याच गोश्टीक अडमण ना। राज्य सरकार ह्यो सगळ्यांचें आयकून घेवन तातूंत निर्णय घेवपाची भुमिका सरकारान आपली भुमिका ऑलरेडी सांगिल्ली आसा आनी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी जांचे हे सगळे गोश्टी पळयतात आनी म्हणून हो विशय कितें सगळ्यांक सोडून दिलो अशें ना। आमी हे सगळे गोश्टी आमी कसलेय सरकाराच्या विरोधान जेन्ना कोणी बसता जाल्यार त्या हातूंतल्यान तेतून बसले नंतर ही गोष्ट पयली जावं जाय ती करिना सुद्दां जाय काय सरकाराचें सरकार जेन्ना हांव सरकाराचो मनीस हांव रुलींग पार्टीचो मनीस हांव ते जेन्ना सरकार ठामपणान विरोध करता जाल्यार एक जो ताका काही हे आसा राज्य सरकार आसा राज्य सरकार नंतर गरज पडल्यार केंद्र सरकार सदांच राज्य सरकाराक लोकांक सपोर्ट दिवपाक आसा म्हणून आमी ना अशें ना तो योग्य पद्दतीन विशय सोडपा खातीर आमचे सरकार राज्य सरकारा बरोबर समन्वय आसता। लोकांनी कितें आपले सपोर्ट दिवचें अशें